नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज संवसारीक सागरी वेपार परिशदेच्या 3ऱ्या आवृत्तीचे आभासी माध्यमांतल्यान उक्तावण केलें. मुंबयत MMRDA मैदानाचेर 19 ऑक्टोबर मेरेन ही परिशद चलतली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृतकाल विजन 2047 अनावरण केलें. खेरीज तांणी 23,000 कोटी रुपया परस चड रकमेच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या परिशदेक देश विदेशांतले प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की फुडल्या 25 वर्सांत भारताक विकसीत करपाचो यत्न चल्ला. देशाच्या दरेक क्षेत्रांत क्रांतिकारी परिवर्तन घडत आसा. मॅरिटायम वाठार घटमूट करपा खातीर सेगीत यत्न चल्ल्यात अशें मत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें. अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं. हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है. बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें की पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी हो मंत्र आपणावन बंदराची उदरगत करपाचें थारायलां. खेरीज लॉजिस्टिक वाठार कार्यक्षम करपाचे यत्न चल्ल्यात. और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है. लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है. इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है. जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्तीचेर चड भर दिला. भारत संवसारांतल्या 5 जहाज बांदपी राष्ट्रांपैकी एक राष्ट्र तयार करपाचे यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. पर भी हमारा बड़ा फोकस है. हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है. अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है. हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड. समलैंगिक लग्ना संबंधान आज एक महत्वाचो निर्णय घेतना सर्वोच्च न्यायालयान स्पेशल मॅरेज एक्टान बदल करप हें संसदेचें काम जावन आसा आनी तातूंत न्यायालय हस्तक्षेप करचो ना अशें सांगलें. 5 न्यायाधीशाच्या खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण समलैंगिकता हो गुन्यांव नासून भारतान शेकड्यांनी वर्सां सावन अशे संबंध अस्तित्वांत आसा अशें स्पश्ट केलें. तशेंच समलैंगिक जोडपे हेर जोडप्यां भशेनूच बरी आवय बापूय सिद्ध जावंक शकतात असो निर्णय दिवन न्यायालयान भुरगे दत्तक घेवपाच्यो सगळ्यो आडखळी पयस करत कायद्याचे 503 कलम रद्द केलो. तशेंच राज्य आनी केंद्र सरकाराक समलैंगिकते विशीं लोकां भितर जागृतता हाडपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. आज नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या 69व्या आवृत्तीची पुरस्कार वितरण कार्यावळ आयोजित जाली. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं पुरस्कार जैतिवंतांक भोवमान भेटोवपाची कार्यावळ सध्या सुरू आसा. ह्या कार्यावळींत नामनेच्यो चित्रपट अभिनेत्री वहिदा रहमान हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाला. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. कार्यावळीत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपल्या उलोवपांत चित्रपटाचो आशय बरो आसल्यार खंयचोय चित्रपट प्रादेशीक उरनासतना राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार त्या चित्रपटाक फावो ती नामना आयच्या काळांत निश्चितूच मेळटात अशें मत उक्तायलें. तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है,
it's go from regional to national to international very soon. And Prime Minister Narendra Modi is very vocal about the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज की है. हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले. जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गगनयान मोहिमेच्या संबंधान घेतिल्ल्या समीक्षा बसकेची यजमानकी केली. या मोहिमेची पुराय माहिती दिवपी आणि सविस्तर ह्या मोहिमेची आखणी समजावपी एक व्यापक नियाळ ह्या वेळार इस्रोचे संचालक एस सोमनाथ हांणी सादर केलो. ह्या वेळार इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 मेरेन लॉन्च करपा विशीं तशेंच मनशाक 2040 मेरेन चंद्राचेर धाडपा विशीं भासाभास जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रोच्या वैज्ञानिकांक आंतरग्रहीय मिशनाचेर काम करपाचें आवाहन केलें. हातून व्हीनस ऑर्बिटर मिशन तशेंच मंगळ लँडराचो आस्पाव आसा. 21 ऑक्टोबराक गगनयानाचे TVD-1 टेस्ट फ्लायट जातली. गगनयान मोहिमे अंतर्गत 3 अंतराळवीरांक लो अर्थ ऑर्बिटान लॉन्च करून परत हाडपाचें ध्येय आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्त फक्त 8 दिसांनी सुरू जावपाची आसा. ह्या सर्ती खातीर कांपाल पणजे मैदानाचेर नेटान काम सुरू आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी बालगणेशाक नाल्ल ओपून सर्त यशस्वी जावपाचें अशें मागलें. उपरांत तांणी दाबोळी विमानतळाचेर ह्या सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यांक येवकार दिलो. तांणी खबराकारांकडेन उलयतना पणजेच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानाचेर 19 ऑक्टोबर सावन खेळ सुरू जातलो अशें सांगलें. फातोड्डा मैदानाचेर उक्तावण सुवाळो जातलो. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आसतले. खेळा सर्त सोंपो मेरेन पणजेंत रस्त्याची सुरू आशिल्लीं कामां बंद दवरतले अशी माहिती गावडे हांणी दिली. आणि ह्या गेम्सा खातीर पार्टिसिपेट करपा खातीर फर्स्ट टीम आज उत्तराखंडाची आज गोंयान पाविल्ली आसात. आणि अशा समयाचेर आमचे कर्तव्य जावन आसा अतिथी देवो भव. फक्त VIPचें आमचे अशे तरेचें स्वागत न करता आसतना प्रत्येक एथलीट्स प्रत्येक टेक्निकल ऑफिशियल्स वो आमच्या खातीर एक सोयरो जावन आसा. आणि हेजेंच भान धरून हेजीच कर्तव्याची जाण धरून आज खास म्हजे बरोबर ह्या भागातले आमदार श्रीमान दाजीबाब साळकर हे सुद्दां अलोंग. उसगांवच्या MRF टायर तयार करपी कंपनीन आपल्या राखीव फंडांतल्यान एक शव वाहिनीचें तशेंच वातानुकूलित शवपेटी फोंडा नगरपालिका प्रदान केली. ह्या कार्यावळीत शेतकी मंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष रितेश नायक, नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष दिया कोळवाळकर, MRF कंपनीचे जनरल मॅनेजर गौतम राज आनी फोंडे नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी शुभम नायक तशेंच हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक हांणी MRF कंपनीचे फोंडे नगरपालिकेक शववाहिनी आनी शवपेटी दिल्ले खातीर उपकार उक्तायले. आमकां म्युनिसिपालिटीक जी कमी आशिल्लें आनी आमकां हें आशिल्लें हें आशिल्लें कितें म्हणटा मोरगांची आमकां जाय आशिल्लें हांगा आनी आमकां फोंडेकारांक किंवा फोंडेचे तालुक्याच्या लोकां पासून हेचो बेनिफीट जातलो. कोणाकय बेनिफीट जातलो. ते बाबा आमकां आयज आमकां MRF आमकां दिल्लें आसा तेजे मॅनेजर हांगा आसा तेणें आमकां दिलें हें आनी त्याच बरोबर तेणें आमकां ही अर्समेंट दिलें आनी खरी आमी तेंचे आभारी आसा की ते अशेंच दिवचे इन फ्युचर म्हणजे आमकां कितें आसा दिवचे. आनी तेजें एक हें आसा तो म्हणटालो आतांच म्हाका की ज्यो हें आसा न्हू पोतयो काडपाच्यो मशीन बॅग वेंडिंग मशीन तेवूय आमी ते कडेन मागला. सो आतां केन्ना दितलो पळोवया आमकां. तशें तेणें आमकां खुबशी MRF बदल केला. आमची कॉलेजीकय तेणें आमकां मिनी बस दिल्ली आसा. अशेंच MRFचें कितें आसा पयले फावटी आमकां मेळटा ह्या फुडें मेळपाचें. आनी जे प्रयत्न जे आसा आमचे कॉन्सिलर रुपक देसाय आनी तांकां सांगून दिवन आमी आमचे तेडे केलो ते आमकां सगळें मेळ्ळें आसा. फुडें आमकां दिसता की जें आसा की हे लोकांच्या बेनिफिटाचे आमी तेंचे आभारी आसा. धन्यवाद.
इस्रायल आणि हमास हांचे मदल्या झुजाची तीव्रता वाढत असून अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन फाल्यां इस्रायलच्या भेटेर वतले। इस्रायलान झुजबंदीक न्हयकार दिला। ह्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर युरोपीय संघान आज एक आपत्कालीन शिखर सभा आपयल्या। ह्या झुजाक लागून युरोपांत तणाव वाढून व्हडा प्रमाणात निर्वासित ह्या देशांत येवपाक लागल्यात। ह्या विशीं भासाभास करपा खातीर युरोपीय देशाचे फुडारी मुखार आयल्यात। युरोपीय महासंघ आनी अमेरिका हमासाक आतंकवादी संघटना मानतात। ते खातीर ह्या देशांची सुरक्षितता वाढल्या। गाजांत मरण आयिल्ल्या लोकांची संख्या 4000 वयर पावल्या जाल्यार सुमार गाजांतले 10 लाख लोक स्थलांतरीत जाल्यात। संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत आज धर्मशाळा हांगा दक्षिण आफ्रिका आनी नेदरलँड मजगतीं खेळ जावपाचो आसा। दक्षिण आफ्रिकेन कुरू बावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला, पूण पावसाक लागून अजून मेरेन खेळ सुरू जावंक ना। काल लखनौ हांगासर जाल्ल्या खेळांत ऑस्ट्रेलियेन श्रीलंकेचेर 5 गडे राखून जैत जोडले। श्रीलंकेची 210 धांवड्यांची मोख ऑस्ट्रेलियान 5 गडे वगडावन फक्त 35 षटकांनी आनी 2 चेंडूत पुराय केले। ऑस्ट्रेलियाचो फलंदाज जॉश इंग्लिश हाणें 58 जाल्यार मिशेल मार्शल हाणें 52 धांवड्यो काडल्यो। ह्या जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाच्या पराभवाची मालिका खंडीत जावन तांकां 2 गूण मेळ्ळ्यात आनी आतां 20 ऑक्टोबराक तांचो सामनो पाकिस्ताना वांगडा जातलो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।